पयली सुवातेर पक्षाचे आमच्या काँग्रेस पक्षाचे जे गोंयचे लिडर आसा तांचे हांव सगळ्या मनपूर्वक आभार मानता की परत एकदां काँग्रेस पार्टीन म्हजेर विश्वास दाखयलो की हांव फाटल्या कितल्याशा वर्सां हांव काँग्रेस पक्षाचें काम करता। हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून हांवें 11 वर्सां पयलीं काम केल्लें आनी आतां हांव 4 वर्सां जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्टाचो सावथ गोवा म्हणून हांव काम करतालो। सो फाटले फावटी जें कितें जाल्लें तितून आमचे प्रयत्न चालू आसले की फोंडा काँग्रेस हांकांच परत अपॉयंट करचे आनी आयज पक्षान जें डिसिजन घेतलां की सिनियर आनी जे कोण आसा ते परत एकदां हांवें डिसिजन वेलकम करता आनी म्हाका काम करूं पार्टीचे हांगा फोंड्यांत दिल्ले बगर हांव पार्टीक आभार मानता। सो तुजे वांगडी जे मेंबर आशिल्ले फोंडेचे तांकां तुमी परत मेंबरशीप घेतले काय कशें कितें? जे काँग्रेस कोण आसा तांकां सगळ्यांक हांव विश्वासान घेतलो। हांव फुडें वयता आसतना तांकां हांव कोणाक सायडीक दवरून हांव फुडें वचपाना। जे काँग्रेसचे निश्ठावंत फोंडेचे कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्यांक हांव विश्वासान घेतलो। सो जनबाब फोंड्या काँग्रेसी लागून टिकेटीक खूब आतां चर्चा जाता की कोणाक टिकेट मेळटली काय म्हणून आनी फोंडेचे आमदारूय विद्यमान काँग्रेसीचेरूच निवडून येयल्ले आशिल्ले। सो टिकेट कोणाक एक्झॅक्ट कोणाक मेळटली कशें कितें तुमकां सांगलां? काँग्रेस पार्टी आपले तिकेट दिवपाची प्रोसिजर आपलो करता आनी नक्कीच पार्टी अजून पासून कोणाक टिकेटची फायनल जावं ना, पूण पार्टी जेन्ना तिकेट दितली तेन्ना आमी त्या मनशा बरोबर आमी काम करतले। सो न्यू मेंबर जे आतां काँग्रेसीन जॉयन जाल्ले आसात तांकां तुमी कशें कितें मुखार व्हरतले काय कशें कितें हें? न्यू मेंबर कोण जाल्ले आहा तेणी सगळ्यांनी काँग्रेस पक्षाचें आमचें ध्येय धोरण लॉयलिटी आनी कितें हे सगळ्यांचेर तेणी विचार करपाक जाय की काँग्रेस पक्ष कसो आयज येयलो फाल्यां येयला तसो ना। जसो हांव कसो आसा म्हाका पक्षाचें सगळें ध्येय धोरण म्हाका खबर आसा म्हणून हांव पक्षाक चिटकून आसा 20 वर्सां जालीं आनी हांव कार्य करता। म्हाका खूब म्हजे वयर सकयल येयलें तरी आसतना हांवें केन्नाच हें सोडूना। सो आतां कोण नवे येयल्या तांकां हांव ट्राय करतलो की काँग्रेस पक्ष कितें हेजें हांव तांकां ट्रेनींग दिवपाची देखून आमचे काँग्रेस पक्षाचे लोक आसता येता। बुनियाद म्हणून फाटले फावटी एक ट्रेनींग जाल्ली 2 वर्सां पयलीं तशी कितले ट्रेनींग जातली। न्यू कोण जातले तांकां हांव पक्षा कडेन हांव उलयतलो की म्हाका असले मनीस हांगा धाडचे, हांव न्यू पक्षा जाल्ले आहा तांकां पक्षा बाबत हांव समजयतलो।